नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका. गॅस सिलिंडर मोलांत उणाव करपा खातीर घेतलो निर्णय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची माहिती. बिहारान पुनरोधाम वाठारांत सीतामाईच्या भव्य देवळाचो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी बसयलो बुन्यादी फातर. 882 कोटी रुपयाचो जातलो खर्च. अमेरिकन सरकारान आयात करात केल्ल्या वाडीक लागून गोंयांतल्यान निर्गत जावपी म्हालाच्या विशयाचेर केंद्र सरकाराची नजर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत माहिती. विधानसभेत सहमत जाल्लो कॉम्युनिदाद सुवातावेली घरां नियमित करपी विधेयक गोंयकारांच्या फायद्याचे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची पत्रकार परिशदेंत माहिती. गोंयच्या राज्यपाल पदाची सुत्रां सांबाळे उपरांत राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांची हुतात्म्या स्मारकाक भेट. हुतात्म्यांक ओपली आर्गां. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका आयज जाली. तातूंत वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयाचेर निर्णय जाल्ल्याची माहिती बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांक खातीर अनुदानीत मोलान गॅस सिलिंडर दिवपा खातीर तेल उत्पादक कंपन्यांक 30,000 कोटी रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाचे मंजूर केला अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है. पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं. मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए. तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया. 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी. आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत देशभरातल्या अभियांत्रिकी आनी पॉलिटेक्निक कॉलेजीं खातीर 4,200 कोटी रुपया मंजूर केल्या. ताचो लाव 172 इंजिनियरिंग आनी 100 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांक जातलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. आसाम आनी त्रिपुरा राज्या खातीर 7,250 कोटी रुपयाचो उदरगत पॅकेज मंजूर जाला. तशेंच पीएम उज्ज्वला येवजणे खातीर 12,060 कोटी रुपयाचो निधी केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्याची माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी दिली. पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है. इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक ऐसे लेवल का, ऐसे स्कोप का, ऐसे स्केल का ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है. किस तरह से लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, और स्थायी परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो, वो उज्ज्वला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी. जो गरीब से गरीब व्यक्ति, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए, और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए. 10 करोड़ 33 लाख, 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी आयज बिहारातल्या पुनरोधाम वाठारांत 67 एकराचे सीतामाईचे भव्य देऊळ उभारपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. या प्रकल्पा खातीर बिहार सरकारान 882 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. या कार्यावळी उपरांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत मंत्री अमित शाह हांणी उलोवप केलें. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत हार खावची पडटली ह्या भयान विरोधी पक्ष मतदार वळेरी फेर तपासणीक विरोध करीत आसात असो आरोप केलो. या कार्यावळीक बिहारचे मुखेलमंत्री नीतीश कुमार हेवूय हजर आशिल्ले. आज मैं इसी मंच पर से
देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनोरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। मतदार आंकड्यांच्या नियाळावेल्यान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या आरोपाक केंद्रीय वेंचणूक आयोगान आव्हान दिला। राहुल गांधी हांणे केल्ले विश्लेषण सत्य आसा जाल्यार तांणी प्रतिज्ञापत्राचेर सय करची, नाजाल्यार देशाची माफी मागची अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां। बिहारातल्या मतदार वेंचणूक वळेरीच्या प्रश्नावेल्यान लोकसभेन आयज विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ केल्ल्या कारणान पयले फावट 12 वरां मेरेन जाल्या उपरांत पुराय दिसा खातीर कामकाज तहकूब केलें। आयच्या बसकेन आदले राज्यसभा वांगडी आनी गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांच्या मरणाचेर सभाघरांत दुख्ख उक्तावन तांकां आर्गां ओंपली। परतून सभेचें काम सुरू जाल्या उपरांत विरोधकांचो बोवाळ सुरू जाल्लो। संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधकांची वागणूक लोकशाहीच्या आड आसा अशें सांगलें। नॉर्मली ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है, बहुत दुख की बात है। और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। राज्यसभेत लेगीत विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्या कारणान कामात आडखळ आयली। सर्गेस्त सत्यपाल मलीक हांकां आर्गां ओंपल्या उपरांत फाल्यांच्या ऑगस्ट क्रांती दिसा निमतान राष्ट्रपती महात्मा गांधी आनी सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली। त्या उपरांत कामकाज सुरू जातकच विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान आडमेळी आयल्यो। राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी विरोधी वांगड्यांक कामकाजान वांटो घेवपाचें आवाहन केलें, मात विरोधकांचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान उपसभापती हरिवंश हांणी सभेचे कामकाज तहकूब केलें। We pay our respectful homage to the countless freedom fighters, both known and unknown, who endured immense hardships and made supreme sacrifices for the cause of the nation's liberty and dignity. Let us, as members of this august House, reaffirm our commitment to the values of freedom, democracy and justice that the Quit India movement so valiantly upheld, and rededicate ourselves to building a strong, inclusive and progressive India. Honorable members, I request you to rise in your places and observe silence in memory of the brave souls who contributed to the cause of India's independence. आता घेऊया एक लहानसो विसव। किसी को भी पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मगर कोई किसान बनना नहीं चाहता। पेड़ नहीं है सर यहाँ पर, मगर मुझे इस जंगल को क्रिएट करना है और शाम में 6 से 7 बजे कम से कम 10,000 पंछी रहते हैं सर यहाँ पर। देखिए, भारत के गांवों से आज तक का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो।
अमेरिकन सरकारान आयात कराचेर केल्ल्या वाडीक लागून गोंयांतल्यान अमेरिकेन निर्गत जावपी म्हालाचेर परिणाम जातलो काय ह्या विशयाचेर केंद्र सरकार नदर दवरून आसा अशें निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत केलें. सांतांद्रेच्या आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या विशीं सभाघरांत मुद्दो उपस्थित केल्लो. ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. Since the various issues regarding the United States of America's decision to impose an additional 25% tariff on goods imported from India, taking to the total tariff of 50% on the certain goods. As per the news report, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji set to chair a crucial high-level cabinet meeting today to assess the impact of the steep tariff hike imposed by the United States of America on Indian export. Since the Government of India is under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is already seized the matter, it may not be appropriate to discuss this issue in this assembly at present. देशांत पयलेच फावट पर्यटकांक खेळामळाचे साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे गोंय सरकारान काम केलां अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज विधानसभेत दिली. खेळा वांगडाच आध्यात्मीक पर्यटनाक लेगीत सरकार उर्बा दिता अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी जापेन दिली. एक आयकूंक बरें दिसता whether the whole house, whether the ruling or the opposition is totally in one mode की गोंयचे tourism बरें जातले जाल्यार sports has a role to play and beach sports also has a role to play. स्पीकर सर 2022 हो सरकार येतकर आनी डॉ. प्रमोद सावंत आमी सदांच सन सॅन्ड एंड सीत उलयताले. We understood the post-COVID effects and we said let us explore more. ताचे खातीर फर्स्ट टाइम पूर्ण देशान फर्स्ट टाइम रिजेनरेटिव्ह टुरिझम गोंयांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा. which talks about sustainability, which talks about the 4 pillars of society, economy, environment and culture. आणि ताज्या भोंवतणी टुरिझम इन्क्लुसिव्ह जावचे म्हणून आमी स्पीकर सर सन सॅन्ड सीचेर सॉफ्टवेअर, स्पिरिच्युअलिटी आणि स्पोर्ट्स आणि 3 S वाडयले. हातून स्पीकर सर हे हांवें म्हज्या रिप्लायन जे सांगलां आयर्नमॅन 70.3 RFC, वर्ल्ड टेबल टेनिस, बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड टूर हे जे सगळे घेतले इव्हेंट्स हे बीन अ स्टार्ट टू द होल थॉट फॉर अस ऑल्सो इट्स लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग हाऊ इट इज मोर. राज्यांतल्या लोकांक त्रास करिनासतना पर्यटन उद्योगाक फायदो जाता जाल्यार आवाज प्रदूषणावेले नियंत्रण सदळ करपाक सरकार यत्न करतलो अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. संगीत वाजोवपा खातीर सध्या रातची 10 वरां मेरेनची जी मुजत आसा त्या विशींचो प्रश्न आयज विधानसभेत उपस्थित जाल्लो. ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. ताज्या फुडें म्हणजे इनसायड द प्रिमायसीस त्याचो पॅक हॉला भायल्या लोकांक कांय डिस्टर्ब जायना ताचे पुढूच बंद करचो ना हे हांव सामकें एश्युरन्स. आणि 12 मेरेन रेस्टॉरंट आणि हे काजरा 12 मेरेन ते जावं इनसाइड डेसिबल इनसाइड चलता भायर तेंच्यांनी जो डेसिबलची आवाज तिका डेसिबल मीटर बी दिला पुलिसांक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान घेवनी न्ही तो जो कोण फॅसिलिटी आहा ताका लेट हिम हॅव दॅट क्वालिटी लेट हिम मेजर इट. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज पणजेंतल्या आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. तांच्या वांगडा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. सुरवेक पुलीस दलाच्या पंगडान राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां शिश्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिली. गोंयचे राज्यपाल म्हूण पदभार स्विकारल्या उपरांत तांची पयलीच भेट आसा. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान आणि बलिदान दिल्ल्या सुटक्या झुजाऱ्यांची याद करप हे तांचे प्रथम कर्तव्य आसा अशी प्रतिक्रिया राज्यपालांनी able to pay my respects and homage to all those who have fought for our independence. People like us who are born in free India owe a debt of gratitude to all of them who have sacrificed their time, their lives and their future so that all of us can have a future and a good standard of living. So it is our responsibility to define our freedom and certain economic victories that we are seeing would not have been possible but for their sacrifice.
राज्य विधानसभेत सहमत जाल्ले कम्युनिदाद सुवातेवेली घरां नियमित करपी विधेयक गोंयकारांच्या फायद्याचें आसा. 80% गोंयकारांक ताचो लाभ जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे गोंय विधानसभा संकुलांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत दिली. विरोधकांच्या बोवाळान हे विधेयक सहमत जाले उपरांत मुखेलमंत्री पत्रकार परिशदेंत उलयताले. सरकारात हे बिल असेंब्लीन पास करता आसतना आमची हेज्या फाटलो उद्देश, हाजे फाटली भावना कितें आशिल्ली हे कळपाक जाय म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आपयला. आमचो उद्देश क्लियर आसा. फाटल्या गेल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हायकोर्ट आसतलो किंवा बाकीच्या कोर्टांनी आसतलो, वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, एनजीटीच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा. जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हाजे कडेन आयले, जे मूळ गोंयकार, जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली, त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ती ह्या जागेत बांदा म्हणून. आनी तांच्यांनी घरां बांदली. घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती. कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरात म्हणजे कुमुदातीच्या जागेन तांच्यांनी घरां बांदली. 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपी दुरुस्ती विधेयक काल सभाघरांत सादर जालें. ताचे समर्थन करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या दुरुस्ती विधेयका विशीं म्हायती दिली. आमी पळयता की कम्युनिदादीची जितकी घरां बांदलेली आसा, ही घरां जी आसा ती आमच्या गोंयकारांची आसा. तुम्ही जर वचून पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन घरां जी आसा ती आमच्या समेस्त गोंयकारांची आसा. एकाचे जागे जे दिले आसात जाल्यार जागे कोणी भायल्या मनशांनी दिवंक ना. स्पीकर सर, हांकां जागे हे कम्युनिदादीच्याच लोकांनी दिल्ले आसा. कम्युनिदादीच्या लोकांनी दिता आसतना ताचे कडल्यान पयशेय घेतल्या. स्पीकर सर, हांगा कोणीच कोणाक फुकट जागो दिवंक ना, कारण तेंच्यांनी पयशे घेतल्या आनी पयशे घेतल्या उपरांत आता हायकोर्टाची जी ऑर्डर येता स्पीकर सर, जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घरां भरपाक येता. आनी आतां नवीन कमिटी जी आसा स्पीकर सर, खातीर तेची रेजोल्युशन येता आमी पळयता स्पीकर सर. कारण प्रत्येक गोंयकाराक आसलेल्या 15 वर्सां म्हणजे जवळपास 4 महिन्याच्या पयलीं तो गोंयांत येयला आसतलो. जर पळयत जाल्यार तेजें घर हे बोर्डाक योग्य न्ही स्पीकर सर. म्हणून आमची हांगा रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, कोणत्याय घरां रेग्युलरायज करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की ती फुकट घरां रेग्युलरायज करची म्हणून. जाल्यार सर तांच्यांनी ताका पयशे आमी नोटिफायड रेट जो ठरयतले त्याच नोटिफायड रेटा प्रमाणे जे पयशे जे आसात स्पीकर सर ते तांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयकाक विरोधकांनी विरोध करून लेगीत सरकारान भोवमताच्या नेटार ते सहमत करून घेतले. हे विधेयक लोकांक फटोवपा खातीर आसा असो आरोप विरोधी आमदारांनी विधानसभा संकुला भायर अशोक स्तंभा लागीं बसून निशेध करतना केलो. हे विधेयक मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी सभाघरांत सादर केले तेन्ना सावन ह्या विधेयकाक विरोध केलो. ह्या दुरुस्ती विधेयकाचो लाभ गोंया भायल्या लोकांक जातलो. सरकार पक्ष आपली वोट बँक घटमूट करपा खातीर ह्या कायद्याचो वापर करतले असो आरोप विरोधी फुडारी युरिया लेमाव आनी हेर आमदारांनी केलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोवा असोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन ह्या संघटनेन आयोजीत केल्ल्या हेड इंजरी अवेअरनेस कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ गोंय विद्यापीठ, भलायकी सेवा संचालनालय, गोंय पुलीस, येरादारी संचालनालय आनी महामार्ग प्राधिकरण हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली. रस्त्यार जावपी गंभीर अपघात, चड करून माथ्याक दुखापत जाता हें मतींत दवरून हेल्मेट वापरप गरजेचें अशें मत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. ह्या कार्यावळीक विद्यापीठाचे उपकुलगुरू हरिलाल मेनन, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, भलायकी सचिव अरुण मिश्रा हे लेगीत हे मॉडेल दाखोवपाक मेळ्ळें सेफ्टी एंड पुलीस सेफ्टी कशी दवरपाक जाय आनी ह्या माध्यमांतल्यान मॉड्यूल जातल्यो आनी कॉन्फरन्स बी गोंया राज्यांत आसा. डॉक्टर पोंडराज, आमचे DC आसा मेननजी, आनी हे सगळ्यांनी एकत्र येवन एज्युकेशन सेक्टर आनी हेल्थ सेक्टर आनी सगळे लायफ सेवींग एमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ती लोकांचें जिवन कितलें म्हत्वाचें आहा. आमी
लोकांचे यंग जनरेशन हांवें सदां आतांच भाशणांत सांगलें तें आमचे गोंय राज्याचें हार्टबीट आसा. हे हार्टबिटाक आमी कशें चालूच दवरपाचें, तांकां कशें आमी मार्गदर्शन करून लायफस्टायल चेंज आनी कशें तांणी जबाबदारीन ह्यो सगळे गोश्टी करपाची गरज आसा. एक्सिडंट्स वाडटा पूण त्याच बरोबर अलर्ट रावल्यार आमी कितले एक्सिडंट आमी हे करूं शकता. लोकांचे आनी आई वडिलांचें स्वप्न आसता म्हणून हांवें सांगलें तें स्वप्न आमी साकार करपाक जाय आनी तें थारोवपाक ना जाल्यार आमी आमचें जीवन सुरक्षीत दवरूंक जाय. भुरग्यांनी सुरक्षीत रावपाची गरज आसा. विक्टर हॉस्पिटल आणि न्यूरोसर्जन आणि न्यूरोट्रॉमा सोसायटी ऑफ इंडिया हांच्या जोड पालवान मडगांवां विक्टर हॉस्पिटल न्यूरोट्रॉमा 2025 ह्या कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यशाळेक मुखेल सोयरे म्हूण नामनेचे न्यूरो स्पायनल सर्जन डॉक्टर PS रामाणी, एल्कॉन विक्टर ग्रुपाचे अध्यक्षा सिल्विया आल्बुकेर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार डॉक्टर PS रामाणी हांणी न्यूरोसर्जरी आणि न्यूरोट्रॉमा ह्या विशयाचेर अभ्यासपूर्व उलोवप केलें. We published 3 papers in BMJ that time. If you go to the BMJ, you still find my articles there. Relation with the raised ICP and the changes in the ECG, and then we found it also affected heart at very high pressures of ICP. So that is history, and because of that, in a way I was the originator of the ICP in India. He is holding the workshop of ICP monitoring, and he has called me as a chief guest here. I'm very delighted, very honored, Antonio, and very pleased to be here. विक्टर हॉस्पिटलान आयोजित केल्ले ICP कार्यशाळा हो मेंदू आणि फाटीच्या दुखापतीच्या उपचाराचेर प्रशिक्षण, संशोधन आणि क्लिनिकल परिणाम सुधारपाचेर केंद्रीत आसा अशें ह्या कार्यशाळेचे मुखेली डॉक्टर आंतोनियो फिगेरेदो हांणी सांगलें. विक्टर हॉस्पिटलान बरी वैजकीय सेवा आणि वैजकीय शिक्षण मेळटा अशें सांगून भलायकी सेवेच्या उदरगतीन मोलादीक योगदान दिता अशें तांणी म्हळें. Now, whenever a patient has head injury, you need to continuously monitor the patient's condition and see if there is any worsening in his condition. And this is where intracranial pressure monitoring is very important. So what we are discussing in this workshop is the methods to see what is the pressure changes and whether it requires any new treatment and whether anything aggressive has to be done, whether the patient requires surgery. So this is what we aim to achieve in our फाल्यां जावपी रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां सांजे स्कुलाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी राखी बांदून परबी भेटयली. तशेंच बांबोळी कुजिरांतल्या KB हेडगेवार विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत मंत्री फळदेसाय हांकां राखी बांदून रक्षाबंधनाचो आनंद घेतलो. फाल्यां हिंदू धर्माचो एक पवित्र सण ज्या जाग्याचेर भाव भयणीचें नातें हें सदृढ करपा खातीर आनी समाजा भितर एकमेका विशीं प्रेम आपुलकी आनीक हो संदेश दिवपा खातीर रक्षाबंधन सणाक फाल्यां आसा. आनी ह्या रक्षाबंधन सण फाल्यां भौतीक स्कुलांत सुटी आसा म्हणून आमच्या दिशा स्कूल, आनंद निकेतन स्कूल, संजय स्कूल हांची ही माणकुली भुरगीं आयज आमच्या ह्या विधानसभेच्या संकुलान भितर आयलीं आणि अनेक मंत्री आसतले, आमदार आसतले जे तांच्या विशयी अनेक स्किम्स करतात. तांच्या फुडारा खातीर, तांच्या भवितव्या खातीर जे कितें सरकाराचे निर्णय असतात ते बरे तरेन जावपा खातीर तांचो हो प्रेमळ असो संदेश की आमी भुरगीं तुमचे बरोबर आसात आनीक आमचे कर्तव्याची जाण आमकां येवपाक जाय. आनी ह्या भुरग्यांक नवे नवे स्किमी, नवे पॉलिसीज, नवे कायदे जाणे करून तांचे सन्मान आणि तांकां डिग्निटी आणि तांचे एज्युकेशन, तांचे स्पोर्ट्स, तांचे सामाजीक जीवन आणि तांच्या जिवना भितर एक आशेचो किरण निर्माण करपाक जाय. देशातल्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत फाल्यां रक्षाबंधनाची परब मनोवपाची तयारी सुरू आसा. राज्यांत जळीमळी आपल्या मोगाळ भावां खातीर राखीव विकत घेवपाक भयणांनी गर्दी केल्ल्याची देखाव आसा. पेडण्या बाजारांत लेगीत वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यो राखी विकपी विक्रेत्यांनी गर्दी केल्या. एक पसरकार राजश्री हळदणकार हांणी ह्या विशींची अदीक म्हायती दिल्या.
आम्ही राखयो दवरलेले आसा सगळ्या तरेच्यो भुरग्यांच्यो स्पायडरमॅन बेंटेनाच्यो सगळे तरेच्यो राखयो डायमंडाच्यो राखयो आनी बरेच तरेचे आमकां हयसर भुरगीं गिरायक घालता आनी ती राखी आसा आनी ती लायटी तेका पेट्टा तेका लागून भुरगीं अशी स्पायडरमॅनाची जायी म्हणटात बेंटेनाची जायी म्हणटात सगळे तरेचे तांकां राखयो आमी हयसर आज मेळवल्यो आसा 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया पासून जे आम्ही राखयो दवरलेले आसा स्पेशली भुरग्यां खातीर. भारताच्या अंतराळ तंत्रगिन्यान वाठारांत स्टार्टअप ध्रुव स्पेस आता संवसारीक मळाचेर नवो इतिहास घडोवपाक सज्ज जाला. LAP-1 हो उपगिरो ह्या वर्साच्या 3ऱ्या तिमाहेत स्पेस एक्स फाल्कन 9 ह्या रॉकेटावयल्यान अंतराळांत झेप घेतलो. ह्या उपगिऱ्याक लागून संरक्षण संकश्ट व्यवस्थापन शेती खण वेवसाय आणि पर्यावरण ह्या मळार व्हडा प्रमाणात म्हायती उपलब्ध जातली. ह्या उपक्रमा खातीर भारताक ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेकडल्यान लेगीत तेंको मेळ्ळा. उत्तराखंडातल्या उत्तर काशी जिल्ह्यात धराली वाठारांत जाल्ल्या ढगफुटी उपरांत मजत आणि बचाव कार्य अजून लेगीत झुजापावंड्यार सुरू आसा. भारतीय हवाई दळ हेलिकॉप्टर आणि विमानांतल्यान मजत कार्यात वांटो घेता. आता मेरेन 226 लोकांची सुटका केल्या. त्या भायर सुमार 20 टन मजत साहित्य आपदग्रस्तांक धाडल्या. राज्य आणि केंद्र संकश्ट निवारण पंगड लष्कर आणि हवाई दळ तसेच तिबेट भारत सीमा सुरक्षा दळाचे पंगड लेगीत मजत कार्यात नेटान वावुरता. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 27.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आता मेरेन राज्यात 2208.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचे हवामान खात्यान कळीत केला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका. गॅस सिलिंडर मोलांत उणाव करपा खातीर घेतलो निर्णय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची माहिती. बिहारान पुनरोधाम वाठारांत सीतामाईच्या भव्य देवळाचो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी बसयलो बुनयादी फातर. 882 कोटी रुपयाचो जातलो खर्च. अमेरिकन सरकारान आयात करात केल्ल्या वाडीक लागून गोंयांतल्यान निर्गत जावपी म्हालाच्या विशयाचेर केंद्र सरकाराची नजर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत माहिती. विधानसभेत संमत जाल्लो कम्युनिदाद सुवातीवेली घरां नियमीत करपी विधेयक गोंयकारांच्या फायद्याचे. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची पत्रकार परिशदेत माहिती. गोंयच्या राज्यपाल पदाची सुत्रां सांबाळे उपरांत राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची हुतात्मा स्मारकाक भेट. हुतात्म्यांक ओपली आर्गां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. ताचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.